Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin mother and child, holy infant so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. लुकाचे शुभ वर्तमान. 6व्या म्हयन्यांत नाझारेत नांवाच्या गालिल्यांतल्या एका नगरांत देवान गाब्रिएल दुताक एके सोयरीक जाल्ले आंकवारी सोरी धाडलो. दाविदाच्या घराण्यांतल्या एका दादल्या लागीं तिची सोयरीक जाल्ली. त्या दादल्याचें नांव जुजे आसलें आनी आंकवारीचें नांव मारिया. ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान तुका देवाचे चोड आपुरबायेचे, सर्वेस्पोर तुजें सवें आसूं. हें ताच्या कानार उतर आयकून ती एकदम गाबोरली आनी हें नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण देवदूतान तिका म्हणलें, भिवू नाका मारये, तूं देवाचे अपुरबायेची. आयक, तूं गर्भेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव ताका दितली. तो व्हड जातलो आनी भोव व्हरतो देव ताका आपलो पूत म्हणटलो आनी ताच्या बापाय दाविदाचें शिंवसन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घराण्याचेर सासणाच्या सासणांक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं संबंद ना म्हणटच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी भोव वर्त्या देवाची शक्ती तुजेर सावली घालतली. ह्याच खातीर तूं जल्म दिवची आसाय ते पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हूण सर्वेस्पोर नांव दितलो. आनी पळय, तुजे सोयरे एलिझाबेथीन उत्तार पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळ्ळा आनी वांच ती म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना म्हटलेलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पोराची चाकून, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा परमणें. आनी देवदूत तिचेर सोशिल्लो कडसरलो. देवाचें उतर हें.